बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सौम्य आयच्या मिसाच्या बुलतान आमी भेटयता सोपून केल्ल्या पेद्रो फेर्नांडीस ताका सोंपल्यार आज 1 वर्स पडटा. त्याच बरोबर आमी मागता सोपून गेल्या फादर कोसेसांव डिसिल्वा आनी जोसफ फेर्नांडीस देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. निकायचे दिसाक आपलो वाडदीस समोरमता शेरोन डायस आनी मारिया फेर्नांडीस देवान तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून तांकां आपल्या देण्यांनी बरोव म्हूण आमी मागुया. दोन दिसा देव आमकां आपल्या राजाक सोंपता तसलें जिवीत जिवंक आपयता. जायते पावटी घडयेक हेच जबाबदारीचें जिवीत घडयेक ह्या संवसारांत आमी जियेल्या. पूण सबार पावटी घडयेक मनीस असोकतायेक लागून आपलेपणान भरून दुसऱ्या ताय बरें आदारूंक घडयेक आमी चुकल्या. असल्या आनी दुसऱ्या पातकाचो हे वेळार आमी उगडास करुया. आनी सगळे आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदविता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो हांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. ह्या पासत बाकी सदांच सगळ्या आनी तुमकां म्हजे खातीर आमच्या विनोदी सर्व पदविता दिव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो कासकी गोरसो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. देवा आमच्या तारुका आमची काळजां बदल आनी आमची मनां सुर्गीचे शिकोवणेन उजवाडाय. हे पोरी प्राचीत काळाचे त्यागी जिवीत आमकां सुफळ जायशें कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करत येव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसा कडेन उलोवन सोर्वेस्परान म्हणलें, इस्रायलाच्या सगळ्या भुरग्यांक एकठांय करून उलय आनी तांकां अशें सांग, पवित्र जायात, कारण हांव
सर्वेस्पोर तुमचो देव पवित्र. चोरू नाकात, एकामेकाक फोटी मारूं नाकात आनी फटोवं नाकात. म्हजें नांव घेवन लोटीक सोपूत दिवं नाकात आनी अशें तुमच्या देवाचें नांव बश्टावं नाकात. हांव सर्वेस्पोर. तुज्या पेल्याक कसलेंच वायट करूं नाका वो जबरदस्तेन ताचें काण घेवं नाका. वावराड्यांची मजुरी दुसरो सकाळ पर्यंत दवरूं नाकात. बेऱ्याचेर शिराप घालूं नाकात आनी कुर्ड्याचे वाटेर आडकोड घालूं नाकात. पूण तुज्या देवाचें भेन दवर. हांव तो सर्वेस्पोर. अनीत करून फावो नासलेले निर्णय दिवं नाकात. दुर्बळाच्या तोंडाक पळोवन उलोवं नाकात वो गिरेस्ताक फुसलावंक सोदूं नाकात. पूण निती प्रमाणे पेल्याची नीत कोर. तुज्या लोकाचेर बोगलांटां घालूं नाकात आनी कारणां विरेत पेल्याचें रगत मागूं नाकात. हांव तो सर्वेस्पोर. तुज्या भावाचो काळजान द्वेस दवरूं नाकात पूण तुज्या पेल्याची चूक दाखोवंक ताका शिडकाय. आनी अशें हें पातक तुजे माथ्यार आसचें ना. सूड घेवं नाका आनी तुज्याच लोकांच्या भुरग्यांचो काळजांत राग घेवं नाकात. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर. हांव तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर. देवाचें उडोवकार. आमी आयकल्ल्या हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. म्हणुया. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची समूर्त सर्व बरी, जिविताची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेण्ट्याची जाणवाय. जबाब. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोड, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदां तगपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजाचीं चिंतनां तुका मानव सर्वेस्परा, म्हज्या खोडपा, म्हज्या तारका. जबाब. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. उबीं रावया. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमची सोवी आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोवया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जेन्ना मनशाचो पूत सगळे आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्या आसोल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलोल्यानो याद. संवसार रचलोल्याक तुमचे खातीर तयार केल्ले राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवूंक दिलें.
हांव वाटसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिले. हांव विंगलो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हिसूंक दिले. पिडेत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बोंदकुणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरी मनशां असो ताका जबाब करतली. सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवंक जेवंक दिलें, तानेल्लो पळोवंक पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगलो पळोवन तुका न्हिसूंक दिलें आनी तूं पिडेंत वो बोंदकुणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेलें. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुवें केलें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या दाव्याक आसतल्याक तो म्हणटलो, शिरां पडलोल्यान सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत म्हजे सुरशिली कोडसरून वचात. कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना, हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना, वाटसूर कसो आयिल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना, विंगलो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हिसूंक दिलें ना, पिडेत आनी बोणकून पडलोलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब करतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाटसूर वो विंगलो जाल्लो, पिडेन वो बोणकुनीन पडलोलो पडून तुजी चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय करूंक ना. आनी ही सासणाची कास भोगूंक आनी बरी मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या इश्टानो, शाळेक वेतल्या एका भुरग्याच्या जिवितांत सगळ्यान खुशेचो वो दुखाचो भिरांकूळ वेळ म्हणल्यार जेन्ना ह्या भुरग्याच्या हातांत आपलो निकाळ वो रिजाल्ट पडटा. कित्याक आपूण शाळेक वेताना कितली हांवें मेहनत केल्या, कितलें ध्यान मन घालून हांव शिकलां, वो शाळेक वेचे सुवातेर वो आपलें शिकप करचे सुवातेर हांवें दुसऱ्यो वस्तू केल्यात, नाका त्यो वस्तू केल्यात, फावो न्हय त्यो वस्तू केल्यात, त्या हे निकाळार येता. आनी जेन्ना हो निकाळ घेवन आमी आवय बापायची सय घेवंक वेता, सायन घेवंक वेता, तेन्ना हो एका भुरग्याक खुशालकायेचो वेळ. जरी तर ह्या भुरग्यान आपलें लक्ष घालून आपलें शिकप केलां, आपल्याक फावो ती जबाबदारी घेवन आपल्याक दिलोलें काम केलां, जाल्यार एका भुरग्याक हो खुशालकायेचो वेळ. ना तर जरी कर ह्या भुरग्यान एकमतीन आपलें काम करूंक ना, शिकप करूंक ना, जाल्यार हो एका भुरग्याक भिरांकूळ आनी दुखाचो वेळ. आनी कसलें की आज शुभ वर्तमानान घडलेलें आमी पळयता. जेन्ना शेवटाच्या दिसांनी मनशाची जोडटी जातली. एक उदाहरण दिवन आयज भाग्योन मातयो हें शुभ वर्तमान आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जेन्ना जेजू सगळ्या राष्ट्रांक एकवट आयतलो आनी तांची जोडटी करतलो. आनीक जे भाशेन शेळ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो, तेच भाशेन जोड एकाला मनशाची जोडटी जातली. तर बाबूनो, आयचें शुभ वर्तमान कांय स्वता आमचे मुखार दवरता. पयलें सोत म्हणल्यार सगळ्या मनशाची जोडटी जातलीच, हातून कांय दुबावूच ना. आमी ताका म्हणटा पर्सनल जजमेंट आनी द फायनल जजमेंट, युनिवर्सल जजमेंट. जेन्ना एक मनीस मरता तेन्ना पयले सुवातेर ताचें पर्सनल जजमेंट जाता, म्हणल्यार त्या मनशाची जोडटी. आनी जेन्ना हो संवसार सोरतलो तेन्ना म्हणटा जातली युनिवर्सल जजमेंट, म्हणल्यार सगळ्या मनशांची, सगळ्या राष्ट्रांची जोडटी जेजू करतलो. जायते फावटी बाबून ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमकां इन्स्टंट जस्टीस जाय. म्हणल्यार जी कोण मनशां बरीं करतात तांकां बरेंपण जालोलें, जी कोण मनशां बरे भाशेन चलनात तांकां कास फावो जालोली जायते फावटी आमी आवडटा.
पूण जायते फावटी ह्या संवसारांत अशें घडना. जी कोण वायट करतात तांकां जायतें बरें जालोलें, जी कोण बरीं करतात तांकां जायतें वायट जालोलें आमी पळयता. आनी जायते फावटी आमी म्हणटा देवाची नीत खंय आसा. पूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां एक धीर भरवसो दिता की ह्या संवसारांत जरी तर हें जायना जाल्यार फुडल्या संवसारांत तर हें चिरूल जातलें. आनी की नीत करतलो तो म्हळ्यार आमचो सुरगीचो बाप. आनीक हेंच शुभ वर्तमान आमकां म्हणटा. आनी ही सासणाची कास्त भोगूंक आनी बरीं मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वेतलीं. तर जेन्ना आमी बरें करता तेन्ना आमी सासणाचें जिवीत भोगूंक पावतल्या. आनी जरी तर आमकां फावो न्हय तसलें जिवीत आमी जियेना तेन्ना ही सासणाची कास्त आमी भोगतल्या. दुसरे सुवातेर भाव भयणो, हे जोडटेचे प्रश्न कोण परीक जातात हाचेर लक्ष घालूंक गरज. म्हणल्यार जेजू आज आमकां म्हणटा, जेन्ना आमी हांव पातकी म्हणटा तेन्ना दोन वस्तू थंयसर आमी म्हणटा, वायट आदारून आनी बरें सोडून. ही दोनूय पातकां भाव भयणो गंभीर पातकां. जायते फावटी आमकां दिसता फकत आमी वायट करता तीच व्हड पातकां. पूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता, जें बरें आमी करपाचें सोडून दिता तेंवूय जावन आसा एक व्हड पातक. इट इज ऑल्सो अ मॉर्टल सीन. आनी ह्याच खातीर जेन्ना लाजारूस आनीक गिरेस मनीस हाचे वपारीन आमी पळयता तेन्ना हो गिरेस मनीस लाजारूसाक घडये कांयच वायट करिना. पूण ताचें एकूच पातक म्हणल्यार लाजारूसाक बरें करूंक तो विसरता. आनीक आयची हे प्रश्न जे जेजू विचारता ते म्हणल्यार द सिन्स ऑफ ओमिशन. म्हणल्यार जें बरें मनीस कितें करूंक विसरलो ताचेर ही जोडटी जालोली आसता. तर बाब भयणो, आमच्याच जिविताचेर लक्ष मारतना आमी आमकांच उगडास दवरूंक गरज की फकत वायट पयसावक हांवें प्रयत्न करची गरज ना, पूण जितले फावटी बरें करूंक म्हाका संदी मेळटा ती हांवें करूंक गरज. आनी तिसरे सुवातेर बाब भयणो, सुर्गीचें राज जोडटलो जाल्यार देव जेजू आमकां व्हड व्हड वस्तू करूंक मागिना. व्हड इमारती घोडेक बांदूंक, वो लाखांनी दुडू घोडेक दिवंक, वो पर्वत वयर चडूंक, असली कठीण कामां करूंक देव आमचे लागीं मागिना. पूण आज देव आमचे लागीं मागता देव ल्हान ल्हान आमच्यो बऱ्यो करण्यो. म्हणल्यार भुकेल्यांक जेवण दिवंक, तानेल्ल्यांक पिवण दिवंक, वाटसुरांक बिराड दिवंक, विंगली आसा तांकां न्हेसूंक, पिडेंत आसलोल्यांक ची खबर घेवंक आनी बंदकुणीत आसा तांकां भेट करूंक. बाब भयणो, ही ल्हान ल्हान वस्तू करूंक घोडेक चड वेळ घोडेक लागचो ना, चड आमकां दुडू करचूंक घोडेक पडचें ना. पूण जाय तें म्हणल्यार आमचें बरें मन आनी बरें काळीज. आनी थोड्याच वेळान आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. तर ह्या प्राचीत काळांत जेन्ना ह्या देवाचे कृपेच्या काळांत आमी आसाव तेन्ना असल्याच बऱ्या करण्यांनी आमचें जिवीत निटूंक ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. भेटूनही आम्ही गायन गाऊया. सर्वेश्वरा मानून घे. C30 आणि 3 पान 40 आणि 2, C33 पेज 42. Urani od
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दोतले बलिदान आपल्या मनाखनीक मोहिमे आमचे आनी आखी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. दोयाळ बाबा, भोक्तीपणी आमी तुका भेटयता तें बलिदान तुका मानो. ताचे वरवीं आमची जीण पवित्र जावं आनी आमच्या पातकाची माफी आमकां मेळूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सर्व काळ्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फॉर्मायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दोमान दवरतले. अशें आमचे मोस्तीचेर आमी चोयत व्हरतले. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातले आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतले. हे पोरी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भोगता सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. Povit, 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 dobaraco सर्वेस्पर tu. Povit, 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 dobaraco सर्वेस्पर tu. Sorganizo sarboja, duša moj Bože. Sorganizo sarboja, duša tvoj Bože. Usorgi, 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 tukazoj svoj. Sorvespor accenavi, sorvespor accenavi, usorgi, 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 tukazoj svoj. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदका दिवन बावडताचो गुटपूर कोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जन्मपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा,
आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची हांगा वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोनूच आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पोतवेतार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची आनी आमकां काडणे पडी दिवं नाका पूण वायटांतले सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सोवे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. आमची कपलोत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची कपलोत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जिवनाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. एक तुजी आज्ञा आमकां जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D9 पान 51 D9 पेज 51.
co mógł kielo, to co sam co kielo i duwe, małpać moga durałno, to się zami duża raucze, i którzy jak miałko, duwe nam co mógł kielo, to co czekamy kacu, a mi jadamo korco, i którzy jak miałka, duwe nam co mokielo, to co czekamy kacu, a mi jadamo korco. Patrz mogą tu dzieloj, taciu ładna zwoda z balu, a mi tu dzieje konia, tu ci jak na koszyn z balu, i tu ci jak miamka, tu nam co mokielo, to co czekamy kacu, a mi jadamo korco, i którzy jak miałka, duwe nam co mokielo, to co czekamy kacu, a mi jadamo korco. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. काकलूत सारा बाबा ह्या संस्कारा वरवीं आमच्या ओतमीक तशेंच कुडीक भलायकी दी आनी कुडयो ओतम्या सयत आमची सोडवण कर. हे पोरी तुजो जैतिवंत मोग सासनाक वर्णूक आमकां फावो जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जिवितातूं उजवाडातूं शेवटाचें गायन गावया. K4 पान 141 K4 पेज 141. Civitatu Tuझे जीवित मागलाबो, तुझ जीवित मागलाबो, उस्वाडाच्या उस्वाडातू, उजवाडाच्या उजवाडातू, तुझोच उस्वाड म्हाका दाखो, तुझ उजवाड माग दाखो, सूर्याच्या सागात्यातू, सूर्याच्या सागात्यातू, म्हाका सुशील म्हाका पावो, जिविताच्या जिवितातू, जिविताच्या जिवितातू, तुझे जीवित म्हाका लाभो, तुझ जीवित माग लाभो, उस्वाडाच्या उस्वाडातू, उजवाडाच्या उजवाडातू, तुझोच उस्वाड म्हाका दाखो, तुझ उजवाड माग दाखो, सूर्याच्या सागात्यातू,
Mărturia cea salată tu, Apăsul și